आमी हें वाचल्या आनी आयकल्या उपरांत आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारितोर असले घडलेलें आमी पळयलां, अणभवलेलें आसा. घोडेक आमच्या जिवितांत तशें घडलां ओ आमी येरांक घडटा तें पळयलेलें आसा. तसलें पळोवन मागीर आमच्या मनांनी कितें म्हणून जाता, देव आमकां कितें म्हणून सांगता. एक म्हणजे आमी भिवंक फावना. कित्याक देवान आमकां सगळ्या जाणांक ह्या संवसारांत आपले येवजणे प्रमाणे जिवंक धाडल्या. देव इतलो व्हडलो, आमची पृथ्वी पळय आसा ती एक ल्हान, इतल्या आनीक सूर्य आसात, आमच्यान चिंतूंक जायना. आमी एक धाकलो मातयेचो कणो कसो. पूण देवान आमकां एक गिन्यान दिलेलें आसा. ह्या गिन्यानाक लागून आमी सगळे पळोवंक शकता, जाणा जावंक शकता आनी त्या प्रमाणे वागोवंक शकता. पूण आमची वागणूक चडशी पूण नाटकायचीच जाता. आमकां कोणेन बरें दुसऱ्यांक केलेलें नाका, म्हाकाच केलेलें जाय. स्वार्थी आमी, म्हाकाच सगळें, दुसऱ्यांक कांय ना. पूण हें कित्याक लागून जाता? कित्याक आमी आमचेंच पळयता. आमी कोण तें नकळो. अरे हे आमचे कुडीचे सांदे पळय आसात, ताचो आमी कितलो परामोस करता. आमकां तर एक मुई चाबली ओ ज्वार चाबली जाल्यार तो जागो आख्खी कूड थिंचोर वेता आनी तें सारकें करूंक आवडटा. कित्याक तें तर सारकें ना, म्हजें आख्खें आंग दुखता, कासावीस जाता. तेच भाशेन आमच्या मदें कोणाक कितें बरें जालें कितें जाल्यार तें आमकांच जाता, कितें वायट जालें तें आमकांच जाता. हे भाशेन आमी तें सगळें पळोवंक जाय. देवान आमकां अशे भाशेन रचलेली आसा, आपल्यापणान जिवंक न्हय पूण बरोबर जिवंक, सांगाती जिवंक. आनी ताणें आमकां दाखयलां कशे भाशेन देवा सोबें जिवीत आसा पळय तें. देवा सोबें बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा हे तेगाय जाणां मदें एकपण आसा. हेच भाशेन आमचे कुडींत ताणें तेंच घातलेलें आसा. ताका लागून आमचे मदें कितें चलता तें आमी पळोवंक जाय. हांव व्हड की देव म्हजे सोबें आसा तो व्हड. हांव पूत ताचो पवित्र आत्मा दिवन हांवें आतां कशे भाशेन जिवंक जाय तें आमकां जेजून दाखयलां. त्या प्रमाणे आमी जिवंक जाय. नाजाल्यार आमी हे भाशेन कोण नाटकान जियेतले. हांव पळयात भावां मदें कितें घडटा पळय तें. पूण एकल्यान सांगलें तो आमच्याच मासा रक्ताचो, तोय आमचो भावूच. थंयसर पळय देवाची येवजण. आनी ह्या दिसांनी आमी कितें नियाळटा, देव आमकां आपयता. आमी विवेक बुद्धी डिसन करून देवाची येवजण कितें आसा त्या प्रमाणे आमचें जिवीत समोर पळोवंक जाय. आनी त्या कार्यांत आमी न्हय, देव आमचे सोबें वावुरता, ताका आमी सहकार करूंक जाय. आनी ह्या पयल्या वाचपान आमी पळयलां कशे भाशेन 2-3 भाग आसा. एक म्हणजे जाकोब पायची भुरगीं, वो ताचो एक भुरगो जाणटे पिरायेचो, आनी हे भाशेन तो ताका बरो करता. पूण दुसऱ्यांक तें बरें लागना. ताचो कित्याक करता, म्हजोय करूंक जाय. पूण आमी सगळे एकूच न्हय. पूण तें तशें घडना. कित्याक आमी आपलेपणान जियेता. आमी हे भाशेन आमी सगळीं जाणां एक म्हणून पळयनात आनी ते भाशेन तांचें सगळें घडटा. पूण पळयात दुसऱ्यांक तें आपोवन येता. एकलो म्हणटा ना आमी तशें करूंक फावना, आमच्या भावाक आमी ताका मारूंक फावना, इतलें जळटा तें सारकें न्हय, ताका हे बांयंत उडोवया. मागीर देवूच पळय कशे भाशेन त्या इस्माईल तांकां हाडटा आनी ते म्हणटा हाका विकून उडोवया. आनी भाशेन ते ताका विकतात. आनी मागीर पायक म्हणना हितून दुसरेंच कितें सांगतात. पूण पळयात देवाची येवजण
ताका इजिप्तान धाडटा आनी मागीर ताचे उद्देशी सगळ्या जाणांक तो बरेपण दाखयता. तो आपले भाव म्हणून तांकां बरें दाखयता. आनी हे भाशेन आमचें सगळें जावंक जाय. आमी एकामेकाक बरें करूंक जाय. पूण कित्याक लागून? कित्याक आमी सगळीं जाणां जेजू सगळें एक. आमचे मदें तशें घडना. पळयात कितें जाता पळय तें आमच्या घराब्यान. हेच भाशेन एकामेका विरुद्ध जळटा, म्हाका सुबेज जाय, ताका कांय दिवची ना, अशें चलता आमचें. पूण देव आमकां आपयता बरे भाशेन जिवंक. कितें म्हणून कोत्तले आमी हे सगळें गोळा करून? देवाचें तें देवाक दिवया न्ही. ते म्हळ्यार दोनी कितें म्हणटा, हे सगळें आमचे संवसारांतले कोणाचें? देवाचें. देवा सोबे आमी धरून तें जिवंक जाय. तेन्नाच की सर्गीचें राज आमी अणभवतल्या. पूण हें अशें घडचें ना आमचे मदें. जितली आमी आमच्या आपलेपणान जियेतल्या तितलें आमचें सगळें देवाचें राज येवचें ना. आनी देवा सगळें आमी जिवचें नात. आनी एकामेकाक आमीच एकी कुडीचे सांदे म्हणून ते भाशेन आमी एकामेकाक सगळें हो सहकार करचें ना. पूण हें जाता. आमकां दाखयलां कशें देव आमकां प्रत्येक जाणांक आपयता. भाग्यवन फ्रांसीस शेवराक आपयलो, ताणें नाकारलें. पूण शेकी विवेक बुद्धीन ताका कळोन आयलें की देव म्हाका म्हजें जिवीत ताच्या जिवितान एकवटून जिवंक आपयता. आनी हें म्हत्वाचें. आमी प्रत्येक जाण तो जेजू सगळें एकवटून रावत जाल्यार देवाचे येवजणे प्रमाणे आमी जिवंक लागतले. आनी ताणें आमकां दाखयलें तें. तो मागीर इतलो जेजूच्या मोगान लासतालो की तो फकत ताचेच उद्देशीन जियेतालो. आनी आजून पर्यंत देव ताचे सगळें वावुरता. आनी आमी पळयात सकाळी सकाळी उठून आनी दीसभर आमी हांगसर येता. आमीच न्हय पूण हेरांय पूण हांगसर येतात. गोंय आयलीं आनी हांगसर येवंक ना जाल्यार तांची गोंयची यात्रा जावंक ना, वो ट्युरिजम जावंक ना. हांगसर येतात, हजारांनी लोक येतात. कित्याक लागून येता? देवान ताचें सगळें कार्य केलेलो आसा. तो आतां पर्यंत करता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी कितें करया? तुमकां कितें करूंक जाय? खरेपणी ताच्या एकवटान जिवंक जाय न्हय. तो आमकां तेंच आपयता. म्हजी शियात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात. कित्याक हांव दुलोब आनी ल्हानवीक काळजाचो. दुलोब आनी ल्हानवीक काळीज आमकां जाय. तेन्नाच की देव जो आमचें सगळें आसा तो उजवाडाक येतलो. आनी आमची उतरां कन्यो चाल आमच्यो न्हय ताच्यो जातल्यो. कित्याक आमकां ही शिकोवन दिवपाची गरज ना. आमचें सगळें तें सगळें देवान घडून हाडलेलें आसा. आमी ते भाशेन जियेतल्या. हें आमचें सगळें घडच्याक सदांच देवाचें उतर आमी पाळूंक जाय. देवाच्या उतरार आमचें जिवीत थारावंक जाय. आनी देवाच्या उतराचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक जाय. खोडपार बांदलेलें एक घर कशें. वादळ आयलें, तें आयलें, आंवर आयलें आनी तें घर सारकें घट उरलें. पूण रेंवेर म्हणजे आपलेपणान तर आमी बांदीत जाल्यार आमी सगळीं कोसळोन वेतल्या. आमचें सगळें कांय आसचें ना. तर तुमकां कितें म्हणून करूंक जाय? एक तरी देवाचें उतर आयकून तें आमी आमच्या जिवितान जिवंक जाय. म्हाका तरी हें आवडलेलें आसा. म्हजें सगळें रिगून रावात आनी हांव तुमचें सगळें रिगून रावतां. तो म्हजें सगळें सगळोच रिगून रावता. प्रत्येक सुस्कारान तो म्हजें सगळें आसा. प्रत्येक सुस्कारान तो आमकां आपयता ताचें सगळें रावच्याक. आमची चिंतना, आमची भावना, आमची चाल कितें चलता तितलें बरें आनी वायट जेजू सगळें धरून तो तें नितळ करून उडयतलो आनी आमकां बरें पयतेन दितलो आनी ताच्या बरेपणांत आमचें जिवीत सागतलें. हें ताणें आमकां सांगलां. जसो एक फांटो दाक वेलीन रिगून रावल्या शिवाय ताच्या आपणाची तोस्तिकी फळोन दिवंक जायना, तशेंच तुमी म्हजें सगळें रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायना. हें ताणें कळीत केलां की ना, आयकलां की ना. पूण कित्याक आमी जियेना? जिवंक लागया जेजू भाशेन. रातची 5 मिनट तरी आमी जेजूच्या एकवटान सगळें आमचे भितर आहा तितलें ताका समोर पुया. आनी हे बरी ताचें सगळें न्हिदोन गेलीं की ना, रातचो तो आमचें सगळें वावरून
आमकां एक नवी रचना करून काडटलो. सकाळी उठली आमी नवी रचना ताका एकवटून रावया आनी पळयतल्यात तुमी दीसभर जेजू सवे आमी जिवीत सादतल्यांक आनी हाका लागून आमकां कोणूच कासावीस करचो ना. जेजू भाशेन त्या बोटीन आमी न्हिदोन आसलेल्या तुफान आयले तो शांतीन आसा. कित्याक भियेले काय म्हणटा तो, कित्याक बावडना तुमचो. आनी ताणें सांगलें बंद जा म्हणून आनी सगळें बंद जालें. तर ताचेर आमी पातयेवन रावया भयणीनो आनी भावनो आनी ताच्या एकवटान आमी जियोया. सगळीं जाणां हात अशें उठेन दवरया, दोळे बंद करुया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे सोबे येता. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना आमी ताचे सोबे रावया. हे आपोवणें तो आमकां दिता. विवेकीन जी चिंतना भावना चाल आठवणी आमचे सोबे आसा तितले ताचे संग धरून ताचें कितें पळय तें आमी पळोवंक लागया आनी ताच्या जिविता सारकी आमचें जिवीत ताका समोर पळोवन तोच आमचे सोबे जियेता ताका आमी सहकार करीत रावया.